प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाल भाव भयणांनो, आयज आमी आयकोया उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. 21 वोळ 1 ते 31 आनी 22 वोळ 1 ते 4. संवसाराचो आनी मनीसकुलाचो ओरोंबाक देवान सर्ग आनी प्रितूम रचली, पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो. सोमदीर काळोखान बुडलोलो आनी देवाची शक्ती उदका वयर वसताली. देवान म्हणलें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो, आनी ताणें काळोख आनी उजवाड दोशी केले. उजवाडाक दीस म्हूण आनी काळोखाक रात म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो पयलो दीस. देवान म्हणलें, उदकाचे 2 वांटे जावच्याक तांचे मदें मळब जावं, आनी तशेंच जालें. देवान मळब केलें आनी मळबा सकयलीं आनी वयलीं उदकां वांटलीं. मळबाक अंत्रोल म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो दुसरो दीस. देवान म्हणलें, अंत्रोला सकयलीं उदकां एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी जमीन दिश्टी पडूं. आनी तशेंच जालें. सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ल्या उदकाक सोमदीर म्हूण देवान नांव दिलें. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दिती झाडां आनी बी आसलोल्या फळाचे रूख जमनीर उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली. जिनसां भासांचीं बियां दिती झाडां जालीं, आनी तशेंच जिनसां भासांचीं बी आसलोलीं फळां दिते रूख जाले. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो तिसरो दीस. देवान म्हणलें, दिसा आनी राती मदें अंतर घालूंक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवत्यो जावं, आनी त्यो दिवत्यो काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक उपकारूं. प्रितूम उजवाडूंक अंतराळार उजवाडचो दिवत्यो आसूं. आनी तशेंच जालें. देवान 2 हेरां परस व्हडल्यो दिवत्यो केल्यो. व्हडली दिवती दीस चलोवंक, आनी ल्हान दिवती रात चलोवंक. आनी नखेत्रां प्रितुमेर उजवाड घालूंक दीस आनी रात चलोवंक, आनी उजवाडा आनी काळोखा मदें अंतर आसूंक. देवान तांकां अंतराळार घाल्लीं. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो चवथो दीस. देवान म्हणलें, उदकां जिव्या प्राण्यांनी भरून, आनी अंतराळार प्रितुमे वयर सुकणीं उडून. आनी तशेंच जालें. देवान सोमदिरांतले अरिश्ट रचले, आनी उदकान भोंवते जिनसांची प्राणी, आनी तशेंच तरेतरेचे पाकोट्यांची प्राणी. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान आशिर्वाद घालून म्हणलें, चडात आनी वाडात, आनी सोमदिराचें उदक भरात, आनी प्रितुमेर सुकण्यांची संख्या वाडोवन वचूं. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो 5वो दीस. देवान म्हणलें, सगल्या जिनसांचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं, पोसपाच्यो मनजाती, जिवाणी, आनी तरेतरेचीं रानवटी जनावरां. आनी तशेंच जालें. देवान दर एक
जिनसांचें रानवट जनवार पोसपाची मोनजात आनी जमनीवेली जिवाणी केली। हें सगलें देवाक बरें दिसलें। देवान म्हणलें, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासलींचेर, अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगल्या रानवट जनवारांचेर आनी पृथ्वीवयर सरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवं। देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो, दादलो आनी बायल तांकां रचली। आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चडात आनी वाडात, पृथ्वी भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात। समुद्रांतल्या मासलींचेर, अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीर जियेतेल्या मोनजातींचेर तुमचें दोनीपण चलयात। देवान म्हणलें, पळयात, आख्खे पृथ्वीवयली बी आसती, सर झाडां आनी बी आसलोलीं फळां दिते सर रूख तुमच्या जेवण पोसणांक हांव तुमकां दितां। आनी सगल्या रानवट जनवारांक, अंतराळावेल्या सुकण्यांक आनी जमनीवेल्या सरपटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगली वनस्पती खावंक दितां। आनी तशेंच जालें। आपणें केल्लें तें सगलें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगलें एकदम बरें आसलें। सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस। हे पळय, अंतराळ आनी पृथ्वी आनी ताचेर मांडलेल्यो सगल्यो वस्तू रचून तयार जाल्यो। आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा संपयलें। सगलें काम सोंपयल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विश्व घेतलो। देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो दीस पवित्र केलो, कित्याक सगलें रचून जातच देवान त्या दिसा विश्व घेतलो। हो जावन आसा अंतराळाचो आनी पृथ्वीचो ओरोप। तेन्ना ती रचून आयली। देवाक आमी आर्गां दिवया, देवान आमकां हें सगलें रचून दिलां म्हूण। आमेन।